चडशे आवय बापायनी पयले आसतले घरान जेन्ना शाळेचो भुरगो रिपोर्ट कार्ड घेवन येता आनी मार्क्स तर कमी पडटा आनी आवय बापायन विचारीत मार्क्स तू कित्याक कमी पडल्या तो कितें सांगता हा पेपर बरो नासलो टिचरीन पेपर सारको बसोवंक ना सेट करूंक ना हांव सगळी शिकोन गेल्लो पूण रॉंग क्वेश्चन येयले हेजो मिनींग कितें आपणाचे फेल्युअर्स लिपोवपाक आमी डायवर्शनरी टॅक्टिक्स यूज करतात आमकां एक लिडर येयलो 2014 उगडास करा 2014 एक लिडर येयलो सांगोंक आपूण तुमच्या जोड एकल्याच्या खात्यान 15 लाख घालतलो म्हण सांगलेले आपूण भायर आहलेले जितले पळय ब्लॅक मनी आहा स्विस बँकांनी ते रिटर्न हाडटलो म्हण आपूण गॅस सिलिंडराचे प्रायस वाडल्या ते देंवयतलो म्हण पेट्रोल प्रायस वाडल्या ते देंवयतलो म्हण आतां रिपोर्ट कार्ड कितें सांगता रिपोर्ट कार्ड 15 लाख ना स्विस मनी थंय वाडल्या वयले सुबेज जाल्या ब्लॅक मनी भायर बँकेच्या रिपोर्टा प्रमाणे वाडल्या सिलिंडर सा माथ्या वयर गेला पेट्रोल त्याच्या वयर गेला कोणाच गुन्यो हे मायनॉरिटीज तांकां लागून हें जालें ना इट इज डायवर्शनरी टॅक्टिक्स हे वयरां लागून हें जायना हे क्रिस्तांवां लागून हें जायना हे मायनॉरिटीजांनी तुमकां केलें कितें जितले पळय हांवें पळय पळयलां आमचे बोकोन आमचे क्रिस्तांव मायनॉरिटीज पळय आहाय तांचे पळय कंट्रिब्युशन पळय आयज इंडियेक पळय आमी केलां ते आयज कोणाच्यान आमचो हात धरूंक जायना कोणाच्यान हात धरूंक जायना चॅलेंज मारूंक शकता हो बीजेपीचो आदलो अध्यक्ष आसलो जो डेप्युटी प्रायम मिनिस्टर जावन गेलो LK अडवाणी हो मायनॉरिटी स्कॉलान शिकलेलो भुरगो ताणें मानून बी गेले की आपूण मायनॉरिटी स्कॉलान शिकोवन क्रिश्चन मायनॉरिटी स्कॉलान शिकून आपूण मनीस जावपाक पावलो म्हूण ही ताजी उतरां निर्मला सीतारामन आयची फायनान्स मिनिस्टर इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूट्स आतांचो बीजेपीचो अध्यक्ष JP नड्डा होय बी मायनॉरिटी स्कॉलान शिकलेलो मनीस आनी पळय कोण मायनॉरिटी स्कॉलान शिकोंक ना न्हू ते आयज वयर रावन आनी गोंय रावन आमचेर अत्याचार करता कित्याक शिक्षण मेवलां पूण गिन्यान मेळोंक ना शिक्षण मेवलां पूण गिन्यान मेळोंक ना विजडम मेळोंक ना कितें बरें कितें वायट तें अंडरस्टँड जावपाक आनी कितें करप आपणाच्या फेल्युअराक आमकां त्रास करप तुमकां लागून देश मुखार सरना आमी जर कन्वर्जन करताले जाल्यार पयलो अडवाणीच क्रिस्तांव जावपाचो सारकें न्हू निर्मला सीतारामन क्रिस्तांव जावपाची पियुष गोयल 3-4 वर्सां फाटीं डॉन बॉस्कोच्या मातुंगा इस्कॉलान शिकलो तो आनी थंय येवन रडोन गेलो सांगोन की ह्या इस्कॉलान आपणा मनीस केलो म्हण आयज जर आपूण कितें जाला जाल्यार डॉन बॉस्को इस्कॉलान आपणा मनीस केला तो कित्याक क्रिस्तांव जावना JP नड्डा आयचो BJP अध्यक्ष कित्याक क्रिस्तांव जालो ना आमी क्रिस्तांवांनी तुमकां शिकयल्या हॉस्पिटल बांदून तुमचो देखभाल केला इतलेंच आमकां पुरो आमकां कोणाची मॅडल नाका जाय आमकां मॅडल आमच्या धर्मान आमकां कितें शिकयलां सेवा करा रिटर्न्स सोदनाका सेवाच करपाची आमी आनी हांवें तुमकां सांगूं येयलां कित्याक आमी कितें करता एज मायनॉरिटीज आमी इंडियेच्या लोकांक लिबरेट करता जशें जेजून आमकां लिबरेट केलें आमी आमच्या धर्मांतल्यान आमी तांकां लिबरेट करून भोंवता इतलोच आमचो वावर
तातूंत ना म्हूण कसलें धर्मांतर ना म्हूण आमी कोणाचें वायट करना, ना आमकां कोणाचें वायट चिंतून पासून येना, पूण आमी सोंसून घेवपाक तयार आहा. आमी सोंसून घेवपाक तयार आहा. तुमी कितलेंय आमकां वायट म्हणा, पूण आमचो क्रिस्तांवाचो झेंडो सदांच वयर आसतलो, जेजूचो झेंडो सदांच वयर आसतलो आनी आमी वावरत रावतले. तुमी आमकां जीत मारा ना कितें करा. जेजूय बी मेल्लो खुर्सार. जेजू मरोन येदो व्हड क्रिस्तांव धर्म जल्मान येयलो. सांत तोमे मेलो मद्रासाक येवन, तो मरूनय क्रिस्तांव धर्म इंडियेक जल्मा येयलो. आयज आमी मरो तयार आहाय, व्हडलेंच कितें जातलें. देशा पासून कोणूय मरपाक तयार आसपा जाय. आमकां तरी शिकयला आयज क्रिस्तांव शिकयला आमी एक पोल्यार मारल्यार दुसरो पोलो दिवपा जाय म्हूण. सो हांव तुमचे लागीं मागूं येयला आनी एक ल्हान कविता बरयन हाडल्या. ही मॅसेज आमी मोदीक दिवपा जाय. कित्याक मोदी कितें सजमता, आपणाय आसलो कापोस्तादीचो लिडर ना, हें तेजें म्हणणें. आपूण द बेस्ट कळ्ळें. पूण तेका खबर ना तेज्यान पयलो एक लिडर येवन गेल्लो महात्मा गांधी म्हणून. खबर आहा न्हू तुमकां. जाणें एक दांड पासून हातीक घेयनासतना आनी आंगार कपडे घायनासतना आख्खे ब्रिटीश सरकाराक आलोय धाडावन घातले. तेका म्हणटाय कापस्ताद. तेजे उपरांत एक लिडर येयलो जवाहरलाल नेहरू म्हूण. ताणें जेन्ना स्वतंत्र जालें तेतूंतल्यान इंडियेचें मार्गदर्शन करून आयज पासून तर इंडिया कितें इकॉनॉमिकली आहा ती ह्या जवाहरलाल नेहरू ही ताची कापस्ताद. बेल जाली. सो 2 मिनटां एक्स्ट्रा दी म्हाका. सो तिसरी कापस्ताद कोण दाखयली, इंदिरा गांधीन दाखयली. 1971 घेर्राक बांगलादेश घोडलें आनी तें डायरेक्ट अमेरिकेक चॅलेंज मारली. तूं आमचे मदीं पडपाना, आमचो फुडार इंडियेचो फुडार आमी घडोवन हाडटले म्हूण. ही तिची कापस्ताद. आमची प्रायम मिनिस्टराची कापस्ताद कितें. अमेरिकाचो प्रेसिडेंट सांगता इंडियेच्या आनी पाकिस्तानाक घेर आपणें बंद केलें खंय. हांव चॅलेंज मारता तेका, तुका जर खरें कापस्ताद आहा ताणें पब्लीक स्टेटमेंट करचो की ट्रंपान कसलोच मोदी पडनासतना ताचो कांयच हें नासतना हें घेर बंद जालें इतलेंच ताणें म्हणून दाखयचें. पूण जावपा ना, कित्याक तें कापस्ताद ना. ह्या प्रायम मिनिस्टराक कापस्ताद ना माणिपूर वचपाक. संवसारभर भोंवता पूण माणिपूर वचपाक हेका कापस्ताद ना. आनी हे आमचे देश चलयता. आनी वायट कितें जालें कोणें केलां थंय पयर आनी क्रिस्तांव आहाय तेतून. सो इट इज नॉट इजी टू रन अ नेशन. 2014 तुमकां दिसलें की आमी चलयतलो म्हण, पूण जायना. पूण आमकां ब्लेम करूं नाका. तूं मानून घे तुजी फेल्युअर जाल्या म्हण. तुमचे कडेन लिडर्स ना, तुमचे कडेन लिडरशीप ना, तुमचे कडेन पॉलिसी ना. सो ही मॅसेज हांव तुमचे लागीं मागता. तुमी म्हज्या वांगडा कोऑपरेशन दिवचें. एक ल्हानशी कविता बरोवन हाडल्या आनी ती तुमचे मदीं दवरता आनी मागता तुमी जॉयन जावचें म्हण म्हज्या वांगडा. ओके. आमकां संवय आहा न्हू मिसाक पयलीं वाचप जालें म्हणटरी जाबाब दिता आमी. हां टायम येयला. ओके. आनी तुमकां सांगता तुमचो जाबाब कितें. कवितेचें नांव आमी जेजूचे झुजारी. आमी जेजूचे झुजारी आनी हो तुमचो जाबाब. कळ्ळें. हांव म्हणटा तेन्ना तुमी म्हणपा जाबाब. ओके. हांव न्हय आतंकवादी. तुमी सगळीं म्हणटली कितें पोएट्री म्हज्या वांगडा. म्हाका ती लास्टूच लायन जाय ती म्हणलेली. ओके. तुमी आयका. हां हांव न्हय आतंकवादी, हांव न्हय देशद्रोही. हांव न्हय आतंकवादी, हांव न्हय देशद्रोही, हांव न्हय धर्मांतरी. कित्याक हांव जेजूचो झुजारी. झूज म्हजें सोयंबाचें, झूज म्हजें मोगाचें, झूज म्हजें गरिबांचें. कित्याक हांव जेजूचो झुजारी. म्हाका आवडना गुलामी, म्हाका आवडना गुलामी. म्हाका नाका अडानी आनी अंबानी.
हांव जिएना फोटिनी, हांव जिएना फोटिनी, कित्याक हांव जेजूचो झाड. सुटकेचो झेंडो म्हज्या हातांनी, सुटकेचो झेंडो म्हज्या हातांनी, शांती म्हजी निशाणी. म्हाका वेंगोयला चिड्डलेल्यान, कित्याक हांव जेजूचो झाड. सुटकेचे गोडवे आमी, सुटकेचे गोडवे आमी. ह्या झुजांत बलिदान आमी, ह्या झुजांत बलिदान आमी. बलिदानांत जैतिवंतूय आमी, बलिदानांत जैतिवंतूय आमीच, कित्याक आमी जेजूचे झाड. देव बरें करूं. आनी गोवा कावन्सील फॉर जस्टीस एंड पीस तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. कॅथलीक एसोसिएशनाक ही भोवका दिता. देव बरें करूं सिरील बाब. हांव पळयतालो तो म्हाका पेपर दितालो हातीन नोळे करून सांगलें मायक दी म्हणून. इश्टानो, अशीच आमची उमेद आमच्या सुटके पासत झुजूंक. आनी एक पावट एक वरस मायज जालें दिसता हांगासर जमात जाल्ली, आमी सगळीं येयल्लीं. हांवूय म्हाका ऑन द स्पॉट सांगलें कितें उलय. तेन्ना हांवें एक थोडेंशें कितें सांगलें, ती एक लायन आयज सांगता. तेन्ना कोणा धर्माचें नांव घेवंक ना म्हणून ते न्यूज पेपरांचेर मातशें दुसरे भाशेनूच आयली. आयज सांगता, इंडियेचे कितलेशेच लोक भायल्या देशांनी वयतात. हिंदू पासून वयतात, इटलीक वयतात, स्पेनाक वयतात, फ्रांसाक वयतात, अमेरिकाक वयतात. हे देश चड लोक कोण आसा? क्रिस्तांव आसा. थिंगा कोण तांचेर फोर्सान धर्मांतरण करना. थंय तीं देवळां बांदतात, आपली पुजा करतात. आतां कॅनेडाक बरो रामाचो तांच्यांनी पुतळो बांदला, बरें आसा. आमी क्रिस्तांव ह्याच देशाचे, वी आर नॉट इमिग्रंट्स, पूण आमकांच त्रास करता. हे मुसलमान आसात ते ह्याच देशाचे नागरीक, तांकांय त्रास करता. हिंदू करिनात, पूण जांच्या मोतीन त्रास करपाचे आसा तांकां धर्माचें कांय पडोवंक ना, ते करतात. हांव जालां वाडलां म्हज्या स्वर भोंवती सगळे हिंदू. म्हजो बेस्ट फ्रेंड हिंदू, 3 जाण म्हजे बेस्ट फ्रेंड हिंदू. कोणें म्हाका आयज त्रास करूंक ना, आयज पासून करूंक ना. जाल्यार जे कोण त्रास करतात पळय ते हिंदू न्हू, अशें म्हाका दिसता. तुमकांय दिसता? व्हेरी गुड. नेक्स्ट स्पीकर इज मिस्टर इफ्तियाज सईद. इफ्तियाज इज ह्युमन रायट सोशल एंड ह्युमन रायट्स एक्टिविस्ट आनी गोंयचे फुडले पिळगेक हांच्या वांगडा तो वावुरता. तशेंच मोफिदूल फावंडेशन हाचोय वांगडी. ताका ताळयो मारून येवकार दिवया. सोमेस्तांक देव बरी सांज आवडटा. आज वर्ल्ड इंडिजिनस डे. विश्व मूल निवासी दिवस. सगल्यांक हाजे परबी. आज आमी सगळे गोंयकार हांगा एकठांयल्यात कित्याक इन सॉलिडेरिटी with the two sisters, Preeti Mary and Vandana Francis, because they were arrested on July 25 for no reason. आमी भिवकोण न्हय, आमी ह्या देशाचे नागरीक. आमी मुसलमान जावं, आमी क्रिस्तांव जावं, आमी आदिवासी जावं, आमी दलित जावं, सगळे आमी मनीस. आमी सगळे एक, आमी एक देवाचे. तुमी हे फाटली कितले वर्सां पळयल्या आसतली, जशे भाशेन हे फासिस्ट फोर्सीस, संघ परिवार म्हणटात तांकां, ते आमच्या मध्ये फूट घालतात. मायनॉरिटीजच्या विरुद्ध ते झगडटात आनी आमी तांचें कांयच वायट करूंक ना. कितें केलां? कोणें वायट केलां तांचें? ना. तरी सुद्दां इतलें सोंसून आमी तांकां मोगाचो, शांतीचो आमी स्लोगन
आनी आमी आमचो भरोसो दितात तांकां. हें कित्याक घडटा अशें? उदय भेंब्रे बाब ताणें स्वत उलयलें. तें स्वत उलयलें म्हूण ताका भोगचें पडलें. तशेंच सा फ्रांसीस झेवियर हाजेर वेलिंगकारान कितें उलयलें तें आमी सगळे जाणात. आमी खंयच्या धर्माच्या विरुद्ध उलयनात. आमी मोगाळ लोक, आमी मोगान वावुरपी, मोगान रावपी लोक आमी. ताणी गोंय जें आसा एक मोगाचें सैम लास्ट टायम संदेशान सांगिल्लें की हेट्रेड म्हणटा ताका हांव आख्या कोंकणीन आख्या डिक्शनरीन सोदपाक लागलो, पूण म्हाका हेट्रेड म्हणटा तेजें कोंकणीन मिनींग मेळोंक ना. सो आमचे मदें जो हेट्रेड आसा तो आसपाक जायना. तो गोंयकार जो आसा तो मोयर जावं, क्रिस्तांव जावं, हिंदू जावं, कोणी जावं, तो मोगान रावता. ताका हेट म्हणटा तें कळना. सारकें? ताणी इन्स्टिगेट केलो आमचे ईद ए मिलन म्हणून, ईद मिलाद म्हण आसता. कुंकोडीन प्रोग्राम आशिल्लो, काणकोण प्रोग्राम आशिल्लो, सावड्डे प्रोग्राम आशिल्लो. हांणी येवन तो विबाडलो आनी कित्याक कितें करून प्रोटेस्ट करून आनी कितें करून तांणी दाखयलें की आमी मायनॉरिटीजच्या विरुद्ध आसा, आमकां मोग कळना म्हणून. पण आमी तांकां दाखोवन दिलें की आमकां मोग कळटा. वी आर पिसफूल पीपल आनी आमी मोगानूच तुमकां ताजो जवाब दितले. आनी आमी दिले. आतां आमी जाणात की बीफ जे शॉर्टेज आसा गोंयांत आनी आमकां बीफ मेळना. कित्याक लागून मेळना तें आमी जाणात. कर्नाटका, महाराष्ट्रांत जे स्ट्रायक चलता ताका लागून. तशेंच हे बफेलोज जे आसा ते आमकां अक्रॉस द बॉर्डर ट्रान्सफर करपाक दिनात. कित्याक एक गौ रक्षक म्हणून ते भायर स्टेटीचे भायर काम करतात आनी ते बैलांक कातरपाक दिनात, खावपाक दिनात आनी कशे भाशेन ते ट्रान्सपोर्ट करपाक दिनात या बिजनस करपाक दिनात. तो बीफ जे आसा जायते लोक खातात, तांचे डायट तें. तर इटींग हॅबीट जे आसात ते कॉन्स्टिट्युशनान आमकां रायट दिल्या. कोणें आमकां सांगपाक जायना आमी कितें खावपाक जाय, कितें खावपाक नाकात. तूं हिंदू जातलो, तूं क्रिस्तांव जातलो, तूं मुस्लीम जातलो, तूं कितें खाता तें आमकां वी कॅनॉट इंटरफियर इन युअर इटींग हॅबिट्स. हे कॉन्स्टिट्युशनल रायट आमचो. सो वी कॅन. आनी जेन्ना आमी उलयतात की गौ रक्षा, तुमी बैलाक कातरपाक जायना, बैलाचेर अत्याचार करपाक जायना, हें करपाक जायना, तें करपाक जायना. पूण जेन्ना एक्सपोर्ट जाता आमचे देशाचे लोकांक, आमच्या गोंयच्या लोकांक खावपाक मेळना, पूण ते एक्सपोर्ट जाता तेन्ना हे गौ रक्षक खंय वयता? वाय आर दे नॉट स्टॉपिंग इट? नाव आय विल नेम 3 major exporters and who and what is their names who are doing it. Al Kabir Exports Private Limited, हाजो ओनर जावन आसात सतीश आनी अतुल सबरवाल. दुसरो एरेबियन एक्सपोर्ट्स प्रायवेट लिमिटेड, हाजो ओनर जावन आसा सुनील कपूर. तिसरो MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट्स प्रायवेट लिमिटेड, हाजो ओनर जावन आसा मदन आबोट. तर हे मुस्लिमू, क्रिस्तांव हे ते तुमचे धर्माचे. स्टॉप देम. स्टॉप द एक्सपोर्ट्स. इफ यू लव द काउज, स्टॉप द एक्सपोर्ट्स. हांव एकू वर्साचे तुमकां एस्टिमेट दिता. 2024
1,524 million metric tons exported to other countries of the world. Export. आणि अर्निंग कितले इंडियेक $3.2 billion. इतलो पयसो कोण इंडियेक येता. Why the government is not stopping it? Why? आता अशेंच जायते आमचे हिंदू भाव हांकां जे तांचे वयले बॉसीस जे आसात ते तांकां मिसगायड करतात आनी जे भाशेन देवाच्या नांवार ते झगडोंक आनी हेट पातळोवपाक तयार रावतात तें बंद जावपाक जाय. आमी भारतीय ते हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं आदिवासी जावं कोणीय जावं आमी सगळे एक. आमी एकूच देवाची भुरगीं तर आमी सगळ्यांनी मोगान मायपासान रावपाक जाय. तर हें हो धर्म आमकां सगळो धर्म होच शिकयता. रमेश गावाशान जशें सांगलां हिंदू इज डिफरंट दॅन हिंदुत्व. सो दीस हिंदुत्व जें आसा तें बंद जावपाक जाय आनी आमच्या मदें मोग आसपाक जावो. तर ह्या माचे वयल्यान हांव एक डिमांड करपाक सोदतां. 2 रोमी लिपी जी आसा कोंकणी आमकां रोमी लिपी जाय कित्याक आमकां गरज ताची रोमी लिपीची. आनी दुसरें जावन आसा वी वॉन्ट गोवा स्टेट मायनॉरिटीज कमिशन टू कम इन टू गोवा. रायट. देव बरें करूं. जय हिंद. इफ्तियाज भाई देव बरें करूं. हांवें जें उगडास करूंक जाल्लो तो तुवें केलो. We have to demand strongly, dear friends, for the establishment of the States Minorities Commission. आमी थोडे हाका पुश दीत आसात. तुमचोय तेंको जायो जाल्यार आमी सरकारा कडेन मागलां. तें पेटिशन वाचता तेन्ना तुमकां कळटलें की गोंयांत स्टेट्स मायनॉरिटीज कमिशन हाडचें म्हणून. इफ्तियाज बाईक आमी जेन्ना सांगलेलें थोडे उलयतो म्हणटालो आपूण चड उलोवपी मनीस न्हू. आमी म्हणलें तेकाच लागून तुका दिलां. म्हाका बा दिल्लें जाल्यार तें अर्दें वरमायज जावपाची. इफ्तियाज बाई सारकें टू द पॉयंट तुवें सांगलें आनी बरो डेटा दिलो म्हण देव बरें करूं. आमची फुडली स्पीकर मिस Albertina Almeida. Albertina is a lawyer, she is an activist and co-convener of Citizens Initiative for Communal Harmony. Also, I would like to say that she is a good collaborator and a colleague whom I work with on many things. Albertina, welcome to you. ते आमचे मुखार जे एंटी कन्वर्जन लॉज आसात कायदे आसात वेगवेगळ्या राज्यांनी भारताच्या ताचे विशीं उलयतले. मोगाल इश्टीनी न्हू आनी हांव म्हणटा इश्टीनी न्हू कित्याक इश्टूय इश्टिनीनो भितर येता. सदांच इश्ट म्हणटा आनी इश्टिनी इश्टा मदें भितर येता म्हणटाय. देखून हांव मातशें चेंज कोत्ता सगलें. आनी दुसरें म्हणजे आयज आमी उलयल्या आनी जायते जाणांनी सांगलां 2 माद्री आनी तेंच्या वांगडा आनी एकूय मनीस आसलो दादलो आसलो तेंकां अटक केले म्हणून. आनी तेन्ना आमी चिंतूंक जाय तेका अटक केले खंयच्या कायद्याच्या अंडर. एक छत्तीसगड फ्रीडम ऑफ रिलीजन लॉ आसा पळय तेच्या अंडर. त्या निमतान तेणी तेंकां अटक केले. तेंचेर बोगलांत घातलें कोणें उलयलां पळय तेणें आतांच पयलें सांगलेलें. कोणें बोगलांत घातलें तेंचेर बजरंग दल. एक बजरंग दल म्हणून एक जमो आसता ते म्हणटा ते विजिलांटेज रायट विंग विजिलांटेज. सो ते कंप्लेन कोत्ता वयता थिंगा बेश्टी बोगलांटा घालता आनी FIR सोमतो रेजिस्टर जाता. आमी हिंगा कंप्लेन करूंक वचत जाल्यार बायलांचेर त्रास जाता म्हणून हें जाता तें जाता. कोण रेजिस्टर करना कितले फावटी मारचे पडटा पुलीस स्टेशनाचेर. म्हणटकच तुका कळलें कोण फितूर आहा तेंच्या बराबर. बजरंग दलांच्या बराबर कोण फितूर आहा. सरकार तेंचो. सरकार म्हणल्यार आतां छत्तीसगडाचे आमी उलयता न्हू. छत्तीसगडाचे CM चीफ मिनिस्टर तेणें थोडे म्हयने फाटीं कितें म्हणलेलें हें आतां सगळें
प्रिपरेशन म्हणटा पळय तशें. थोडे म्हयने फाटीं तेणें कितें म्हणलेलें, आमचो पळय कायदो तो 1968 आं 2006 तेणी बदलूंक ट्राय केलो, जावंक ना. प्रेजिडेंटान सायन मारूंक ना ते कायद्याचेर. तेन्ना मागीर गव्हर्नरान सायन मारूंक ना, सॉरी. आनी मागीर आतां ते परतून हाडूंक सोदता आनी एक खोडेगांत कायदो हाडूंक सोदता. पूण निमीत जाय न्हू, बेश्टोच खोडेगांत कायदो हाडूंक जाता, निमीत जाय पडटा. निमीत म्हणल्यार कितें, केसी पळय ह्यो त्यो माजऱ्यो कोणाक कन्वर्शन कोत्ता, हे ते कन्वर्शन कोत्ता, बिश्टी बोगलांटा घालून इतल्यो केसी आहा म्हणून. जजमेंट कितले जाले ते उलयना ते, इतल्यो केसी म्हणटकूच केसीचे नंबर वाडोवंक सोदता. आनी ही इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी हरशीं आतां आमी कंप्लेन केल्यार पुलिसीन रेजिस्टर करूंक जाय न्हू. असल्यो कंप्लेनी आतां आनी एक कायदो आहा, ते कायद्याच्या अंडर ते पुलीस करना, नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी. म्हणजे ते नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी कसले क्रिमीचेर इन्व्हेस्टिगेशन करता, आतंकवाद जाता तेन्ना, टेररिजम जाता तेन्ना, ट्रॅफिकींग. आतां त्या कायद्याच्या अंडर हे तितून घालूंक सोदता. आनी तेणी ते लॉ एमेंड केले. म्हणटकूच आतां हें जालें छत्तीसगड. तो चीफ मिनिस्टर म्हणीत आहा, मार्च म्हयन्यान अनाउन्समेंट केल्लो, जानेवारी ओ मार्च केन्ना तरी, तो छत्तीसगडाचो चीफ मिनिस्टर, की आमकां होडेगांत लॉ कायदो हाडूंक जाय. म्हणटकच हो ट्रेलर, हें आतां ड्रामा नाटक कोत्ताय तो कायदो हाडपाक. आतां हें छत्तीसगडाचें, ते छत्तीसगडान एसेंब्लीन हाडूंक सोदताय ते कायदो. तो हाडूंक ना, पूण तो कोडेगांत कायदो. आतां आमचो न्हू तो छत्तीसगडूय डबल इंजीन गव्हर्मेंट. डबल इंजीन म्हणजे आमच्या उतरांनी दोन पोटांचो, हिंगाचेय पोट भरचें पडटा आनी थिंगाचेय पोट भरचें पडटा. म्हणजे तांकां सगळें करप्शन करूंक जाय म्हूण डिवायड एंड रूल करपाक जाय. लोकां मदें युनिटी आहा, ती डिवायड एंड रूल करपाक जाय. आनी ती डिवायड एंड रूल करपाक मागीर तेंची दोनूय पोटां भरता न्हू. म्हणून ते डबल इंजीन गव्हर्मेंट आहा पळय ते सगल्यांनी हें कांतार कॉमेस केलां. म्हणजे तुमी आमचे हिंगा लाभ जिहाद जाता, आमचे हिंगा एक धर्माचो लोक दुसऱ्या धर्माच्या लोकां कडेन काजार कोत्ता, असले पेपरे स्टार्ट केलां. आतां तें छत्तीसगड केलें न्हू. हिंगाय तुमी आयकलां आसतलें थोडे दीस फाटीं आमच्या चीफ मिनिस्टरान कितें म्हणलें तेंच पेपरें, आमी एंटी कन्वर्शन लॉ हाडपाक जाय. लाभ जिहाद केसीस हिंगा जाता, हे लक्षांत दवर. सेम तेंकां हो कोडेगांत कायदो हिंगा हाडपाक जाय आनी तो कायदो हाडपाक तेंकां निमीत जाय. आनी ते सायड बाय सायड तेंची दोनूय पोटां भरपाक जाय. म्हणटकूच हो तेंचो आयडिया. आतां हो कोडेगांत लॉ म्हणजे कितें, हे एंटी कन्वर्शन लॉज तांकां म्हणटा ते बरे भाशेन फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट म्हणून नांव दिलां. आनी गिव मी अ सेकंड, सॉरी. ते फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्टान अशें बरयलां की आतां तुजेर बोगलांट, हरशीं आमचो कायदो असो आहा की तुजेर बोगलांट घालीत जाल्यार हांवें तुजेर बोगलांट घालीत जाल्यार हांवें प्रूव करपाक जाय. आतां ह्या कायद्या प्रमाणे तूं कन्वर्शन कोत्ता म्हूण म्हणीत जाल्यार तुवें प्रूव करपाक जाय तुवें करूंक ना म्हणून. ते एकदम डिफिकल्ट आसता. हो कायदोच चेंज करता ते आमची मूळ हे मूल्य आहा ती कायद्याची. म्हणटकूच हे एंटी कन्वर्शन लॉज असलो कायदो ते हिंगा हाडूंक सोदता. म्हणजे फाल्यां तूं समज ट्रेनीन वयता आनी तूं एक मायनॉरिटीचे मनीस, जावं मुस्लीम जावं क्रिस्टियन जावं खंयचे, आनी तुज्या बराबर एक कोण वयता तुज्या वांगडा बसला, तुजेर बोगलांट घालूंक जाता की तूं तेका धर्मांतरण करपाक म्हणून तुज्या वांगडा
असले कायदे ते उत्तर प्रदेशान आनी मध्य प्रदेशान ऑलरेडी घातले आनी आतां हिंगाय तसलेच कायदे घालूंक जाय म्हणून आमी म्हणोंक जाय आमकां हिंगा गरज ना असले घोडो ना हिंगा आमकां हिंगा एंटी कन्वर्शना लॉचे गरज ना आनी आमकां खरें म्हणल्यार कितें जाय वी नीड अ स्टेट मायनॉरिटीज कमिशन कित्याक हिंगा मायनॉरिटीचेर अत्याचारूय हिंगाय वाडत आहा आनी सो वी नीड अ स्टेट मायनॉरिटीज कमिशन नॉट एन एंटी कन्वर्शन लॉ. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.